आज खरंच खूप खुशी भोगता. कितलीशी वर्सां जाली जी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जो मेन विशय आसलो आमचो तुमकां सगळ्यांक उगड आसता आसतलो जेन्ना पयले फावट लँडस्लायड जाले तारीवाड्याचेर आनी तेन्ना कितलीशी लोकांची घरां ते लँडस्लायडा भितर डॅमेज जाली, घरां व्हांवून गेली. तेजे उपरांत फर्स्ट टायम गव्हर्मेंटान तेन्ना तांकां रिहॅबिलिटेट करपाचें म्हणून एक डिसिजन घेतलें आनी तारीवाड्यार तांकां रिहॅबिलिटेट केलें. तेजे उपरांत जो आमचो नॅशनल हायवे जो ब्रिज जाला आतां तेजे लागून बायणा एरियेनसून तो ब्रिज गेल्या कारणान कितलीशी लोकांची घरां गेली तेन्ना आनी तेन्ना तांकां रिहॅबिलिटेट करपाक लागून GRB कॉलनी थंयसर स्थापन केली. आनी आयज मोर दॅन 25 इयर्स जाले ते लोक ते रावता. आनी आयज जेन्ना जेन्ना हांव ते एरियेन वयता स्पेशली GRB एरिया तारीवाड्यार जाल्यार त्या लोकांचो सदांच खुबशे विशय आसता. कित्याक आमी पयला कितें तांकां थंय सदांच मेजर इश्यू आसलो म्हणटा सिरवेजीचो इश्यू आसलो. सो इतली एवरी टायम ते सिरवेज ओवरफ्लो जावप, थंयचे रस्ते नासले, बिल्डिंगेक पेंट केल्लेले नासले, लायट स्ट्रीट लायट्स नासली. सो हे विशय खुबशे विशय तेंचे आसलेले आनी मेजर इश्यू म्हणटा तेंचो आसलेलो म्हणटा तो एक उदकाचो आनी दुसरो म्हणटा ती घरां आसा ती खंय तरी आपल्या नांवार करची म्हणून गव्हर्मेंटान. कित्याक आतां 25 वर्सां जाल्या नंतर केन्नाच कोणें त्या विशयाचेर केन्ना लक्ष घालून नासलें आमच्या मुर्मुगांव. आनी जेन्ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसा खंयची गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी जेन्ना कोणाक दिता जाल्यार ती तेंच्या नांवार करपाक बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. बट आयज खंय तरी जेन्ना जेन्ना हेंचो डिमांड येवपाक लागलो GRB कॉलनीचो तसोच आमचो तारीवाड्या कॉलनीचो तशी दुसरी GRB म्हणटा ती आमची बायणां आसा जे सिरवेज कडेन आसा पळय ते सायडीक तिवूय थंयसर एक आमची रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची ते फिशरमॅनाक लागून तांकां थंयसर कॉलनी बांदून दिलेली प्लस सड्याचेर आमची आसा. अशें धरून हे टोटल लोक जे आसा युनीट जे आसा तारीवाडा युनीट सड्यावयले GRB बायणाचे युनिट्स दिलेले अशे इट इज मोर दॅन 600 युनिट्स जे थंयसर आसा आयज हेजे अंडर आनी इतले फॅमिलींक थंयसर रिहॅबिलिटेट केल्लेले आसा. आयज जेन्ना हांवें हो प्रश्न एसेंब्लीनूय कितलेदां उठयलो जेन्ना लोकसभा इलेक्शन येयलें तेन्ना स्पेशल हांवें मिटींग घेतलेली CM वांगडा सगळे आमचे GRB तारीवाड्याच्या लोकां बरोबर आनी तेन्ना खंय तरी आमकां एक एश्युरन्स दिल्लेले CMन कितें बाबा हो तुजो रिक्वेस्ट आसा तो आमी कन्सिडर करचें आनी त्या प्रमाणे आमी कंटिन्युअसली फॉलो अप करतालो हांव आनी कंटिन्युअसली आमी चेअरमॅन जो रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन आसा श्री राजेश फळदेसाय जो म्हाजो फ्रेंड आसा कुमारजेचो आमदार आसा ताका सुद्दां हांवें GRB कॉलनीन हाडलेलो लोकांचे इश्यूज तेजे फुड्यान दवरलेले आनी तेणें सुद्दां पर्सनली सगळे इन्स्पेक्ट करून पळयलेले आनी तेजे लागून ताका आमी त्या टायमाचेर मेमोरंडम दिलेलो 18/10/2023 आनी तेजे उपरांत आमी CMाक मेमोरंडम दिलेलो हांवें डेटेड 1 मे 2024. सो अशें कंटिन्यूस जेन्ना आमी फॉलो अप करपाक लागले तेजे कडेन ते सगळे आमी इश्यूज घातलेले मेंटेनन्स ऑफ द बिल्डींग ब्लॉक्स युनिट मागीर सिरवेज लायन नेटवर्क मागीर वॉटर रिक्वायरमेंट प्रोवायडींग सेक्युरिटी सर्वीस रिडक्शन इन रेंट फॉर द युनिट आनी ओनरशीप ऑफ द युनिट. सो हे अशे आमी पॉयंट्स घालून तांकां दिले. आतां हेजे भितरले ऑलमोस्ट आमचे 90% काम जालेलें आसा. सिरवेजीचे लायन फूल फ्लॅश कंप्लीट जालेले आसा. ऑलमोस्ट 90% काम कंप्लीट जालेलें आसा. आमचे थोडे GRBचे लोकूय आसा वांगडा तेवूय सांगतले. प्रोवायडींग सेक्युरिटी सर्विसीस हेवूय पयर आमचे एक्सेप्ट जाल्लेले आसा. आतां GRB भितर सगळे सेक्युरिटी गार्ड्स थंयसर आसतले हू वील टेक केअर ऑफ द न्यूसन्स जे न्यूसन्स थंय चल्ला पळय तेजे केअर घेवपाक लागून सेक्युरिटी गार्डाच्यो हे जालेले. रिडक्शन ऑफ रेंट फॉर युनिट हो एक सेपरेट इश्यू आसा तेवूय आमी घातलेले आसा. ओनरशीप ऑफ युनिट हो जो मेन आसलेलो पळय जो ओनरशीप जे इतली वर्सां ते लोक रावता आयज थंयसर कितेंय काम करतले कितेंय थंयसर रिपेरींग करतले जाल्यार GRBचें परमिशन घेवचें पडटलें. सो तेज्या लागून आयज हांवें रिक्वेस्ट करून आयज जी काल 98 बोर्ड मिटींग जाली रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची आनी तेजे भितर हो जेन्ना प्रपोजल येयलो जाल्यार तेंच्यांनी तो हो प्रपोजल आख्ख्या गोंया भितर लागता जाल्यार तो फक्त मुर्मुगांव लागता आनी खंयसरूच लागना. सो हो टोटल जो फॉलो अप करून घेतला हांवें आनी तेज्या लागून हांव खूब 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 मनानसून धन्यवाद म्हणटा आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन बाब राजेश फळदेसाय तेंच्यांनी एक हिस्टॉरीक डिसिजन घेतलेलें आसा. कित्याक हांव हिस्टॉरीक कितें म्हणटा कित्याक इट वॉज इम्पॉसिबल एक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी इतले व्हडले युनिट्स जे आसा ते खंयच्या मनशाचेर ट्रान्सफर करून दिवपाक लागून. सो आतां हे डिसिजन ऑलरेडी बोर्डान काल जाल्लेलें आसा तेज्या लागून हांव तांचो खूब आभारी आसा आनी त्याच प्रमाणे आमचे आख्खे GRB जावं तारीवाड्याचे लोकूय खूब खुशाल आसा कित्याक येदे व्हडले डिसिजन तेंच्यांनी सुद्दां ते सुद्दां थोडे लोक अशे उलयताले सर बिश्तो सांगता
ते जावपान आमच्या नांवार कशें जातले अशें लोक तांकां भडकयताले. बट जेन्ना जेन्ना विशय हांवें थोडे हातीन घेतलेले आसा ते लॉजिकल एंडा व्हरपाचो हो म्हाजो सदांच प्रयत्न आसता आनी हांवें करून घेतलेले आसा. आयज डिसिजन जाल्लेले आसा. थोड्या तेंपा भितर बाकीची फॉर्मेलिटीज करून जी ओनरशीप आसा ती ते ओनर्सांक जेंका ते युनिट दिल्लेले आसा पळय तेंच्या नांवार जातले ते आनी ते म्हाका दिसता तांकां फुडें कसलो त्रास जावपा ना. त्याच बरोबर सेकंड जो आमी प्रपोजल दिल्लो आसा कित्याक ती ऑलरेडी बिल्डींग इट इज इन व्हेरी डेंजरस कंडिशन जे तेजे मेंटेनन्स नासल्या कारणान थंयसर प्रॉपर तांकां रावपाची तितले हायजिनीक ना ते. सो हांवूय पळयता ते. सो तेज्या लागून हांवें प्रपोजल असो गव्हर्मेंटाक दिल्लो कितें आमी थंयसर न्यू कन्स्ट्रक्शन करचें, न्यू बिल्डींग करचें. कितें GRBचो खुबसो जागो थंय आसा आनी तो कालूय तेंच्यांनी तो क्लियर करून घेतलेलो एक PPP मॉडल थंय तयार करपाक जे ऑलरेडी लोक थंय रावता तांकां थंयसर शिफ्ट करून ते डेमोलिश करून ती न्यू बिल्डिंगी बांदपाचो होवूय प्लॅन चल्लेलो आसा. सो दॅट विल ते जालें जाल्यार म्हाका दिसता तांकां न्यू युनीट मेळटलो जे ते आतां रावता तितलोच तांकां न्यू युनीट मेळटलो. न्यू कन्स्ट्रक्शन जाल्या उपरांत तांकां शिफ्ट केल्या उपरांत ते डेमोलिश करपाचें म्हणून असो आमी प्रपोजल घातलेलो आसा. तोवूय काल एप्रूव जाल्लो आसा आनी तो जालो आसता जाल्यार दे वील बी मोस्ट म्हाका दिसता हॅपियेस्ट पर्सन आमचे GRBचे. हो म्हाजो प्रयत्न चालू आसा आनी टोटल CMचे जे ब्लेसिंग आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर आसा आमचो रिहेबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅनाचे जे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर ब्लेसिंग असल्या कारणान हे फुडें गेल्लेले आसा. ही मेन गजाली जी आसा ती आयज आमी खंय तरी आमचे सक्सेसफूल जाता अशें आमकां दिसपाक येता. त्याच बरोबर एवरी टायम बिल्डिंगेचे मेंटेनन्स करप तेंचे बारीक बारीक इश्यू आसा पळय ते म्हणल्यार काबार जातले आनी फुडें त्रास म्हणटा ते जावपा ना. कित्याक जेन्ना तेंच्या नांवार जातले तेन्ना तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी जातली कितें बाबा ते जाग्यार घालपाचे मेंटेनन्स बीन सोसायटी करून तांकां स्वता ते मेंटेन करूंक शकतले. सो तेज्या लागून म्हाका दिसता हे फुडें आमकां तो त्रास जावपाचो ना. खरेंच बरें दिसपाक लागलेलें आसा कितें येदो व्हडलो एक हिस्टॉरीक डिसिजन जाल्लो आसा. आनी परत एकदां हांव आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे चेअरमॅन रिहेबिलिटेशन बोर्डा राजेश फळदेसायचे हांव खूब धन्यवाद म्हणटा. आनी जितले आमचे रिहेबिलिट जाल्लेले लोक आसा तांकां म्हाका दिसता एक तेंच्या तोंडाचेर एक हांसरो आसा, एक आनंदी वातावरण आसा. कित्याक बाबा जे डिसिजन ते म्हणटाले इट इज इम्पॉसिबल ते आयज आमी खंय तरी आमचे CMच्या आशिर्वादान हे पॉसिबल करून दाखयलेले आसा. जशें आमचे लाडके आमदार मुरगांवचे श्री संकल्प आमोणकरान म्हणलेलें आसा एक इट्स अ लँडमार्क डिसिजन हिस्टॉरीक डिसिजन आज घडलेलें आसा. म्हाका दिसता एक अशक्य बाब ही शक्य जाल्ली आसा. हे जे डिसिजन आसा इट्स अ वेलकम डिसिजन आनी दीस इज ऑल्सो बिकॉज कंटिन्युअस फॉलोअप ऑफ द आमचे आमदाराचे फॉलोअप आमचे श्री राजेश फळदेसाय आनी आमचे ऑनरेबल CM आमचे ऑनरेबल MLA राजेश फळदेसाय, ऑनरेबल CM श्री प्रमोद सावंत यांच्या अथक प्रयत्नान हे आमचे निश्चय जाल्लो आसा. म्हाका दिसता दीस इज गोइंग टू मेक द पीपल ऑफ GRB सेल्फ सफिशियंट. तांकां आपल्या बद्दल एक आतां गर्व जातलो की आपण रावता ते आपल्या नांवार जावपाचें आसा. तशेंच आमी लास्ट टायम जेन्ना 2023 ती एक मिटींग घडोवन हाडलेली तेन्ना श्री आमचे ऑनरेबल MLA कुंभारजुवेचे श्री राजेश फळदेसाय हे मुद्दामून हाडले आनी आमी ते इन्स्पेक्शन करून घेतलेले फूल आमदार आशिल्ले सगळे आयिल्ले आनी तेतून खूब अशें आमकां त्रुटी दिसल्यो. द स्टोरेज लायन वॉज नॉट प्रॉपर, द बिल्डींग वॉज इन अ व्हेरी पॅथेटीक कंडिशन आनी म्हाका दिसता असो हो डिसिजन जाल्ल्या कारणान ती सगळी GRB कॉलनी जी आसा ती इम्प्रुवायज जातली आनी म्हाका दिसता अशेंच हे लोकांची जे मनात जी भीती आशिल्ली की केन्ना ते बिल्डींग पडटा काय, कसली रोगराई पसरता काय, ही भीती तांची आतां मनांतल्यान वतली आनी म्हाका दिसता एक आनंददायी सिट्युएशन अशें मुरगांवांत जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता एक व्हडलें एक डिसिजन आमच्या श्री संकल्प आमोणकर यांच्या नेतृत्वा खाली घडलेलें आसा आनी म्हाका दिसता अशेंच ही उदरगत ही मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जावची अशें हांव देवा कडेन मागणी. हांव सगळे BF ऑफ GRB कॉलनीचो थँक्स म्हणटा आमचे MLA की 15 वर्सां ते पेंडींग आसलेलें काम ते कोणें आज पासून करूंक ना. ते भाईन करून दाखयले की आमी खुशी भोगता कितकी जे धाकटे काम आमचे GRBचे ते सर करून घेतल्या. फ्रीज आतां हालीं तर सिवरेजीचे काम आसा ते आमचे 90% जालेले आसा आनी ओनरशिपाचे आसा जे आमच्या CMन आमकां जे एश्युरन्स दिल्ले की करून दितलो म्हणून ते सुद्दां सरान एफर्ट घालून करून घेतलेले आसा. आनी हांव सगळे BF ऑफ GRB कॉलनीसून सराक थँक्यू म्हणटा आनी रिहेबिलिटेशन बोर्ड चेअरमॅनाक थँक्यू म्हणटा आनी आमचो गोंयच्या CMक थँक्यू म्हणटा. आनी थँक्यू सो मच सर जे तुमी जे प्रॉमिस केले ते करून दाखयता तुमी. थँक्यू म्हणटा सर.